प्रितीच्या बाबडीनं तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जॉनचो 14वा विस्वोत वोड 21 ते 26 पर्यंत. John chapter 14 verses 21 to 26. आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात. आनी म्हजो मोग करतात ताचो म्हजो बाप मोग करतो. आनी हांवूय ताचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी ओळख दितलो. जुदासान हो इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सोमिया, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतले आनी तांचे सवेन ठिकाण करतले. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात आनी तुमी आयकतात ते उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत दवरतलो. प्रितीच्या बाबडीनो आयच्या शिवर्तमानान 23 वडील जेजू कितें म्हणूंक सोदता आमकां ताजेर आमी नियाळ करुया. जेजू म्हणटा तांकां म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो मोग बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतल्याव आनी ताचें सगळें ठिकाण करतल्या. परतून वाचता 23 वडील जेजू कितें म्हणटा, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली. भाव भयणीनो, आमी कोणाचो मोग करीत जाल्यार खरेपणान कोणाचो मोग करता जाल्यार आमी ताचें सगळें उतर सांबाळटा. कितें तांकां कितें जाय, ताका कितें करूंक जाय हें सगळें आमी बरे भाशेन करता. समजा आमच्या घरा कोण येत जाल्यार आनी आमकां म्हणत जाल्यार बाबा आमकां अशें जेवण जाय अशी एक भास जाय कितें तरी जाय जाल्यार आमी तांकां ताचें उतर सांबाळलें तुका कितें जाय तें आमी करून दितले. आनी जेजू आयज आमकां तेंच म्हणटा. तो म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर सांबाळटल्यात. आनी भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स करता, आमी मागणें करता, देवस्पण करता, आमी उपास करता, पूण आमी जेजूचें उतर सांबाळटा काय? खरेपणी ताणें आपल्या उतरान कितें सांगलां तें आमी करता काय? आनी आयज जेजू आमकां सांगता तुमी जितलें करतात तें म्हाका मानचे खातीर तुमी पयलें म्हजें उतर सांबाळात. आनी तेज्या फुड्यान तो कितें म्हणटा, जो कोण ताचें उतर सांबाळटा तांचो मोग बापूय करता. तांचो मोग बापूय करता आनी ताच्या थंय येतात आनी ताचें सगळें ठिकाण करतात. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर सांबाळटा, देवाचें उतर करता, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो येता आनी आमचें सगळें ठिकाण करता. म्हणून आमचें सगळें आतां बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आहा जाल्यार आमकां कित्याची गरज आसा? आमचे कडेन देव आहा. वो देव स्वर्गान आनी संवसाराचो देव आमचे भितर आहा जाल्यार तो आमचे भितर ठिकाण करता जाल्यार कित्याक आमी ताचें उतर सांबाळटा. भाव भयणीनो, आमकां कसल्यो गरजो आसतल्यो? जी गरज आमची आसा ती आमकां मेळत आसा कित्याक देव आमचे सगळें आसा. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा कोण म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटात
आयज ताच्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. तें उतर आमी पोत्तून पोत्तून वाचून ताचेर नियाळ करून तें शिकोन आमच्या मनाची नोटसणी करून तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत काडुया. आनी भाव भयणीनो, हें उतर पाडून हाडपाक हें उतर करपाक देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आयच्या शेवटपणान जेजू सांगतालो अशी सांग तो मरच्या आदीं की तो पोत्तून स्वर्गार वयतकूच तो आमकां एकसुरो सोडचो ना, पूण तो पवित्र आत्मो धाडटलो, तो शारिरीक धाडटलो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जाणो 2000 वर्सां जेजू ह्या संवसारांत येयलो, तो मेलो, पुनरुज्जीवन जालो आनी तो आतां सगळींच्या बापाच्या उजव्यार बसला. ताणें शारिरीक धाडला, पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा, पूण पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसपाक खरेपणी आमी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या, कित्याक पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां भूक आनी ताण ह्या देवाच्या उतराची दिवपाक जाय. आमकां आयज देवाच्या उतराची ताण आनी भूक ना जाल्यार आमकां खरेपणी वा देवाच्या उतराचो मोग ना जाल्यार आमी खरेपणी आमकांच एक प्रश्न विचारया, आमचें खरेपण तारण जालां? खरेपणी आमी जेजूक सोमी दिव आनी सर्वंडार मानला? खरेपणी आमचें सगळें पवित्र आत्मो आसा? आनी ना जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आयज आमी खेरीत भाशेन ह्या खुर्सा कडेन या, जेजूच्या खुर्सा कडेन, आनी जेजूक म्हणया, जेजू तुवें म्हजे पासत कितें भोगलें, कितलें तुवें कोश्ट भोगलें, तुजें रोगत वारोयलें आनी तुज्या रोगता वरवीं हांव आतां नितोळ जालां. तुका हांव म्हजो सोमी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानपाक तयार आसां. तोंड उक्तें करून आमी म्हणया, जेजू तूं म्हजो सोमी देव आनी सर्वंडार. जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानता की ताणें आमचे पासत सगळें खुर्सार भोगलां, तो आतां मरोन आमचे पासत पुनरुज्जीवन जावन सगळींच्या बापाच्या उजव्यार बसला, तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचें उतर करूंक जाता, देवाच्या उतराची सजमणी घेवंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी, पवित्र आत्मो आमकां सगळें आमच्या मनान हाडटा. तें ताचें काम आमकां शिकोवपाक आनी आमच्या मनान हाडपाक हें देवाचें उतर. आनी जेन्ना तो आमच्या मनान हाडटा, आमी तें उतर पाळपाक आमी सुरवात करूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी खेरीत भाशेन आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमचें जिवीत जियोंक पावता आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जियोंक पावता. हें जिवीत आमी जियोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.